म्हाका एक सांगात, तुमी स्वता एक इंडस्ट्री म्हणून ग्रीन पॉवर किंवा सोलर पॉवर कित्याक जनरेट करू शकना? खुबशा इंडस्ट्रीन आतां चालू केल्या. ओके, कितले पर्संट केल्या? नाही, हांव कितले पर्संट केल्या? आय हॅव बीन घाल्या पॅनल, म्हणजे वॉट एवर रूफ अवेलेबल आहा पळय तितली सोलर पॅनल घाल्या. पयरूच आतां तें इनॉग्रेशन जाल्लें पळय सेंटजॉनान, ताणें फूल आपल्या पार्किंगाचेर तांकां जाय तितली 80%. सी कंडिशन कितें आसा गव्हर्मेंटाचें आतां, दे आर रिस्ट्रिक्टिंग टू युअर कनेक्टेड लोड. तितलेच तुका सोलर पॉवर घालूंक मेळटा. बरोबर. सी गव्हर्मेंट सायडीन पुश जाय न्ही. आतां आमी कितें म्हटलें, फूल वेर्ना आमचो ओपन जागो आसा पळय, थंय तुमी सोलर पॅनल घालया. ओपन स्पेस आसा आयडीसीन, बरोबर, ताचेर सोलर पॅनल घालपा जाता. गव्हर्मेंट कॅन टेक अ इनिशिएटीव. आतां तुका इन्वेस्ट पासून करपा नाका. कंपनी येता, दे गेट अ फंडींग फ्रॉम युरोप एंड दे पूट युअर सगळें घालता. पूण तें कितें आसता, दॅट इज फुली ट्रान्सपरंट बिजनेस. They cannot pay underarm to anybody. But they are supporting you. They are supporting you. Yeah, so they are coming to help you. आणि ताजे कडेन पयशे कित्याक घेवप आमी? तेच म्हणटा हांव. पण हांगा सगळेच तुका हाका लागूनच चल्ला न्ही. नाही ते एक जालें, पूण ना पूण हो प्रश्न म्हाका खूब म्हत्वाचो दिसलो. पळय, गव्हर्मेंटा कडेन पावर ना, गव्हर्मेंट पावर दिवपाची शक्यता ना इतले बेगीन. इतले 1000 कोटीची गरज आसा. सगळे केंद्र सरकारा कडेन येवन चडान चड बील आमी वाडोवंक शकनात. अशे वेळार जर एक तर ग्रीन एनर्जी किंवा सोलर एनर्जी रूफटॉप आसा पळय गव्हर्मेंटाचे, लायक स्टेडियम, हॉस्पिटल, तांणी एजन्सीक दिवपाचे पावर जनरेट करा. हय, आणि रेट ते फिक्स करता. आतां 4 रुपयांपासून ते तुका पावर दिता सोलर. यू डोंट हॅव टू इन्वेस्ट एनीथिंग. फूल इन्वेस्टमेंट ते करता. ओनली यू हॅव टू, दे पुट अ कंडिशन दॅट 15 वर्सां तुवें 15 हातूर न्ही कितें हें सगळें ग्रीड कनेक्टेड पॉवर. पीक पॉवर जो रातचो आसता ताका यू रिक्वायर अ हायब्रीड सिस्टम. या बट दॅट इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. ते इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे इतलें ना. पण एटलीस्ट डे टायम यू कॅन बाय. पण तो म्हणटा की तुमकां कांयच करपाची गरज ना. There is a policy, there is a hybrid ना. That what there is a system, there is a system. Hybrid is very expensive. Very expensive. So कितें जाता पळय, ऑल्टरनेटिव्ह कशें करता. सपोज तूं सकाळी आतां तुवें कितें म्हणलें 8% सोलर पॉवर जनरेशन करपाक जाय, वीच वी हॅव नॉट अचीव. यू कॅन अचीव दॅट बाय दीस न्ही. See, morning time you take solar power. Yes. You can even sell morning time and adjust it on the grid for the night time. That is possible. सो ते करपाक जाता न्ही तुका. इंडस्ट्रीचे सगळे रुफार घालपा जाता. ओपन इतली स्टेडियम. पूण ही पॉलिसी स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन ना. पॉलिसी अशी ना. म्हाका दिसता तांकां इनिशिएटीव ना. म्हणजे ना पॉलिसी आसा, गेडा आसा. पॉलिसी आसा. कितें आतां पॉलिसी केल्या ती फक्त प्रायवेट कोण आपल्या घरार घालता ताका 50% मेळटा आनी इंडस्ट्रीन घाल्यार 20% मेळटा. बट देर इज नो पुश फ्रॉम गव्हर्मेंट सायड. दे थॉट दॅट वन्स यू गिव दॅट सबसिडी एवरीबडी वील फ्लड विथ द सोलर, विच हॅज नेवर हॅपन इन गोवा. लेट देम डू इट. इफ इंडस्ट्री किंवा बाकीचे लोक जर मोठ्या प्रमाणाचेर मुखार आयले, एक झुंबड उडली अशें म्हणया, ते सोलर पॉवर घालपाक जाल्यार बरें. सोलर पॉवर कितें जाता पळय, आतां कोणाचे रूफटॉप आनी एरिया आसा ते घालता इंडस्ट्री. डॉमेस्टीक कित्याक घालपाना? डॉमेस्टिकाक तुमी 2 रुपया 50 पैसे पॉवर दिता. सोलर घाल्यार ताका 4 रुपया पडटा. हांव म्हणटा डॉमेस्टिकाची पहिल्यानच दवरया. इंडस्ट्रियल तुमची एक तर तुमकां गरज पावर आसा शॉर्टेज, आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें तुमकां जाय तेन्ना पावर मेळटा न्ही. सो इंडस्ट्रीक ताणें ओपन करपा जाता. एक्झॅक्टली. तुमचो जो रूफटॉप चड आसा तुमी चड घालपाक शकता. तुजो कंजम्पशन मे बी अप टू 100 आसा, तूं 200-300 घालन ग्रिडाक सप्लाय करता. सिम्प्लिसिटी करपाक जाय, अप्रूवल दिवपाक. आनी ताजे फुडलें तें जर ओपन एरियन सगळें घालून उडयत. कारण हांव सद्या अशें वत पडलां तुमची आनी गोंया वताची कमी ना. सोलर पॉवर तशें वत पडलें म्हणून चड जनरेट जाता अशें ना. ताका ऑप्टिमम टेम्परेचर आसता. आतां पॅनल इतली एफिशियंट आयल्या, आतां वाडत वता. ह्या ज्या पॅनलान पयलीं 150 जाताले, आतां 400 पर्यंत जाता. सो बरोबर. सो ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी हाजे खातीर तुका स्वता दिसता न्ही की फक्त पावर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर अवलंबून रावन आसतना आतां एक पॅरेलल सिस्टम राज्य सरकारान तयार करपाची गरज. पॅरेलल गरज ना. इट इज फिडिंग टू द ग्रीड, सेम ग्रीड. ओके न्ही, बट जनरेशन इज पॅरेलल. बट दुसरें म्हणजे कितें, पूण हे पीक पॉवराचेर हाजो इफेक्ट येवचो ना. तर तुमी म्हणटा अशें पयलीं सकाळीं जनरेट करून इट कॅन बी वॉट दॅट इज पॉसिबल. पूण हाका पुश दुसऱ्या स्टेटीन हें कित्याक वयर चल्लां सारकें, ते 8.5 रुपया कॉस्ट महाराष्ट्रान, केरळान 7 रुपया, वेस्ट बेंगॉलान 6 रुपया. सो तांची पे बॅक पिरियड इज व्हेरी लेस. आमची पे बॅक पिरियड जायत ना केन्नाच जायना.